विश्व कोंकणी केंद्राच्या वीक्षक वर्गांक आव सीए अमृत गडियार या सीए साधक म्हळ्यार सरणी कार्यक्रमाक स्वागत कोण घेता आसा. सीए एक प्रतिष्ठित आणि एक कष्टाच कोर्स म्हण येता. हाजेरी शिकच्या आणि उत्तीर्ण करच्या एक साधनाची अशी या साधनेंतू आमगेलो आज आसाची स्वाती पै. प्रथम जावन तुमगेल्या साधनेक हांव अभिनंदन करता आसा. तशीची या सीए साधक म्हळ्यार सरणी कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता आसा. धन्यवाद आणि सगळ्यांकय मिगेल नमस्कार. आवत सीए स्वाती पै ತಂಗೆಲ एक ಕಿರುಪರಿಚಯ दिवचाक इष्ट पावता. हंगेल पूर्ति नाव सीए स्वाती पै. हन्नी कुंदापूर शिवानंद पै हंगेल आणि शिल्पा पै ದಂಪತಿಲ दुव. हंगेल अक्का श्रेया पै. हंगेल स्कूल विद्याभ्यासु श्री वेंकटरमण इंग्लिश मीडियम स्कूल अंतू जावन आसा. हंगेल पदवी पूर्ण शिक्षण श्री वेंकटरमण PU कॉलेज कुंदापूर अंतू केलेलं आसा. तशीची हंगेल BCom व्यासंग त्रिशा इवनिंग कॉलेज अंतू केलेलं आसा. हंगेल आर्टिकलशिप कोड्यालचे प्रतिष्ठित गणेश एंड सुधीर अंतू अंडर CA BN सुरेंद्र भट हंगेल आर्टिकलशिप कंप्लीट केलेलं आसा. अशीची आणि CA फाउंडेशन आणि इंटर त्रिशा क्लासेस अंत केलेलं आसा. आणि फायनल्स हन्नी हंगेल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन केलेलं आसा. अशी हंगेल साधनेंतू अचिवमेंट्स कसा म्हळ्यार एक हन्नी नुक्कड ड्रामा म्हणून SSEB ऑफ ICAI हन्नी कंडक्ट केलेला आशिल्ल्यानंतू हन्नी फर्स्ट प्लेस घेतलेली आसा. CA म्हळ्यार चार्टर्ड अकाउंटंट्स म्हणताची बट ताका अनेक अर्थ चक्र ऑफ एम्बिशन्स म्हणताची. सो या एम्बिशन्स तुमकां खंय दुखून आयला कशी सूर जाला. सुरवेक कसं म्हळ्यार मिगेल अम्माक एक CA जावका म्हण मस्त आश आशिल्लें. सो त्या एक मिगेल मनाक केन्नाय आशिल्लें अम्मा जावका म्हण आशिल्लें अम्मान करनी. सो हांव पुणी कोर अम्माला एक ड्रीम म्हळ्यार फुलफिल कोरया म्हण मिगेल एक मना आशिल्लें. समा म्हाका कुडगास आशिल्ले प्रकार 7th की 8th स्टँडर्ड आसतना एक आई मना आशिल्लें सायन्स नाका कॉमर्स घेवया कॉमर्स घेवन CA कोरया म्हण. जाल्यार तेन्ना कसं म्हळ्यार CA म्हळ्यार कसं म्हण गोतना कसं तांतो आसचो कसं करचें कसं सब्जेक्ट्स कसं एक म्हण आयडिया ना आशिल्लें. जाल्यार एक CA कोरया म्हण तेन्ना दुखून सूट जालें मना आशिल्लें. आतां ह्या CA म्हळ्यार एक आर्ट सब्जेक्ट आशिल्ला एक कोर्स. सो CA प्रिपरेशन करतना तुम्ही कशी केला तुमगेला एक शेड्यूल कशें आशिल्ला म्हळ्यार टायम टेबल जावो रिविजन टायम टेबल जावो कशें आशिल्ला. म्हाका मे 1 दुखून त्या म्हळ्यार 6 म्हयनो वज्जूच्याक म्हणून एक लीव मेळ्ळलें आर्टिकलशिपा दुखून. फर्स्ट डे दुखून एक प्लॅनिंग म्हण आशिल्लें इतले एटलिस्ट एक 2 रिविजन कोरका चंदुकोन पुरा 100% कवरेज कोरका फर्स्ट अटेम्प्टा एक क्लियर जावका म्हण मनांत आशिल्लें. सो त्याची रितीरी प्लॅनिंग केल्लें. मागीर त्या प्लॅन आनी चेंज जाता आसता जाल्यार एक चंद शेड्यूल आशिल्लें. अनेक कसं म्हळ्यार हांव इतले घंटो वज्जूचे म्हण मस्त कांय करना आशिल्लें. मिगेले प्रति दिवस एक इतले नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर कोरका एक सब्जेक्टाचे म्हण आसता आशिल्लें. त्या रितीर मिगेल प्लॅनिंग जाता आशिल्लें. तुम्ही सांगिल प्रकार आर्ट सब्जेक्टांतू खंयचे 1 की 2 सब्जेक्ट तुमकां कष्टाच आसता CAंतू त्या तुम्ही कशी शिकता आशिल्ल्याची ताजे रिविजन कशें आशिल्लें. आमकां नवे सिलेबसा प्रकार 6 सब्जेक्ट आणि दोन्ही त्या सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल म्हणून चेंज जाला. तांतू प्रति एकान म्हाका स्वल्प कष्ट दिसता आशिल्लें म्हळ्यार AFM एडवान्स फिनान्शियल मॅनेजमेंट म्हूण एक सब्जेक्ट. त्या कसलें म्हळ्यार इंटरमिडिएटांत वरी आमकां फिनान्शियल मॅनेजमेंट म्हूण एक सब्जेक्ट आशिल्लें. त्या परीक्षा म्हाका स्वल्प कष्ट जावन आशिल्लें. त्या एक भंयशी आशिल्ली फायनल जायतान वरी त्याची सब्जेक्ट आसा कशी पळोवचें कशी वाजूचें म्हण. मिगेल प्लॅन कसो आशिल्लो म्हळ्यार स्टार्टींग दुखून हांव चंदकोन त्या प्रॅक्टीस करता जल्लल तितले क्वेश्चन सॉल्व करता. आणि केन्नाय म्हाका प्रॉब्लेम आशिल्लो तेन्ना हांव मिगेल सिनियर्सा कॉन्टॅक्ट करचे और फुडले क्वेश्चन पेपर आशिल्ले क्वेश्चन सॉल्व करचे अशी करून एक 3 रिविजन की करून त्या सब्जेक्ट टॅकल केलं. अशीची तुम्ही आता जे तुमगे BCom व्यासंग तुम्ही कंप्लीट केला. BCom कोरका की नाका एक क्वेश्चन. BCom करची म्हूण जाल्यार करनी म्हूण जाल्यार ताज्या एडवांटेजस आणि डिसएडवांटेजस त्या तुम्ही कशें सांगताची आमगेल्या येवचे CA पिळगेक तुम्ही कसं म्हणताची. हांव कशें केलेलें म्हळ्यार BCom आनी CA वोटोटू केलेलें. त्या निमित्त त्रिशा इवनिंग कॉलेजा दुखून हांव BCom कंप्लीट केलेलें. हांव कसं सांगचें म्हळ्यार एक 21-22 म्हणटना एक डिग्री पुणी आसता न्हू BCom केल्यार BCom डिग्री म्हण एक हाता आसता. एक बॅकअप म्हूण सांगू जायना जाल्यार कसलें एक पुणी आसता म्हूण त्या निमित्त BCom करचें इज
हेल्पफुल अच्छी मस्त बेनिफिट असे एक कसं म्हणा आमकां बीकॉम दुसरे मस्त एफर्ट्स घालका म्हण आसना सीएन तशिले सब्जेक्ट बीकॉम म्हणत असता डायरेक्ट टॅक्स जावो जीएसटी जावो आणि अकाउंट्स पुरा आम्ही कसं शिकून असताच इंटरमिडिएटान तो ताजेची दुसरे सेमिस्टरान तो एक असता सो हांव सजेस्ट करचें म्हळ्यार बीकॉम करचें बेटर म्हूण. ओके. आता आर्टिकलशिप म्हळ्यार त्या एक पुरा सी ए स्टुडंट्साक एक ब्युटिफूल जर्नी त्या 2 वर्सां पळय आता 3 वर्सां आशिल्ला 2 वर्स केला सो त्या जर्नीन तुमगे टाइम मॅनेजमेंट कशें आशिल्ला सी ए इंटर जेवो एक सी ए फायनल्स तुम्ही प्रिपरेशन्स त्या कशी केला. मिगेले सीए इंटरमिडिएट जत तरी हांव आर्टिकलशिपा जॉइन जालाली आर्टिकलशिपा आसतना फर्स्ट इयरांतू हांव मस्त सीए फायनल्सा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी आशिल्लें हांव कसं तेन्ना प्रॅक्टिकली कसं नॉलेज मेळटा त्या हांव आर्टिकलशिपा दुखून ताजे यूज घेत आशिल्ली त्याच्यात तरी हांव मिगेल आर्टिकलशिपान तूं सिकासा म्हणून एक जॉइन जावन आशिल्ली सिकासा म्हळ्यार ते सीए स्टुडंट्स एक ऑर्गनायझेशन तातूंत हांव मेंबर जावन आशिल्ली त्या मिगेल एक एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीशी आशिल्ले त्याच्यात तरी एक्झॅक्टली 1 इयर आसतना मिगेल अटेम्प्टाक हांव मिगेल सीए फायनल प्रिपरेशन सुरू करता आशिल्ली. टाइम मॅनेजमेंट म्हळ्यार ऑफिसा काम जाता तरी ऑफिसा दुखून डायरेक्ट घरा वचून एवरीडे लेक्चर्स आयकुची की त्या पुरो जाता आशिल्लें तशी. ओके. आता सी ए स्टुडंट्साक मेनली त्यांनी जावचे स्ट्रेस्ड ऑफिस आता तुम्ही सांगला ऑफिस तुम्ही सिकासान तू ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन आशिल्लें टाइम मॅनेजमेंट करचे स्ट्रेस त्या आशिल्ल्याची सो आता तुम्ही स्ट्रेस कशी मॅनेज केला आता हॉबीसान तू ಕೆಲವು सायकलिंग ಕೆಲವು जनांक म्युझिक ಕೆಲವು तशें आसता तुमगेल कशी हॉबीज आशिल्ल्या तुम्ही त्या स्ट्रेस मॅनेज करूक तुम्ही त्या कशी इम्प्लिमेंट केला. ओके मेजर कसं म्हळ्यार हांव मिगेले स्टडी शेड्यूल एक तशें आसता आशिल्लें की म्हाका मस्त स्ट्रेस जावचा ना म्हणून प्लॅनिंग करतना त्या एक मनांत आसता आशिल्लें जाल्यार कितले जाल्यार वचून जातरी म्हणटना डे एंड जातना कसं नाही पूण एक रिलॅक्सेशन जाय म्हणून जाता आशिल्लें हांव केलो पटी एक्सरसाइज करता आशिल्ली त्या नाही जाल्यार म्युझिक आयकुचें जो स्टँडअप कॉमेडी आयकुचें केलो पटी अशी दुसरे टॉपिक्स वगे पॉडकास्ट आयकुचें त्या पुरा करता आशिल्लें तातूंत म्हाका एक हॉबीशी रिलॅक्सेशन मेळटा आशिल्लें. हे सगळे तुमगेल सी ए जर्नीन तुमगेला चियर लिडर म्हळ्यार कोण तुमगेला एक फटीर बला रब्बीला एक मनश आसताची तांकां तांणी कोण तुमकां कशें तांणी हेल्प केला सी ए कंप्लीट करच्यांत. मिगेले आम मनी आनु मिगेले बिगेस्ट चियर लिडर्स तांणी म्हाका डे 1 दुखून खंयच्याक एक शिकवण म्हळ्यार तेन्ना कसं ना म्हळ्यार ना आजिताय तुका कितली वाजूका कसा वाजूका त्या करी म्हणून केन्नाय त्या एक सपोर्ट आशिल्लो तांगेले. त्या नंतर मिगेले ऑफिसान जो मिगेल प्रिंसिपल गिरीधर कामत सर मालविका कामत विकास शनाय आनी आमगेले ऑफिसा आनी एसोसिएट्स आसाची राजेश लोबो म्हणून निरीक्षा रिश्मा पुरा जणांनी मस्त सपोर्ट केलेलो आसा तांणी प्रति एक गायडन्स दिलेले केन्ना कोणाल क्लास घेवका केन्ना शेड्यूल तुगेल कशी कंप्लीट जावका प्रति एकाक मस्त हेल्प केलेलो आसा. ओके सो आता येवच्या सी ए ॲस्पिरंट्सांक येवचे पिळगेक एक 3 टिप्स ॲज अ चार्टर्ड अकाउंटंट तुम्ही कसं दिवचे इष्ट पावताची. ओके एक कसं म्हळ्यार 100% कवरेज मस्त इम्पॉर्टंट फर्स्ट टाइम वज्जितनाची एक पुरा कवरेज करचे मस्त इम्पॉर्टंट. आत्ता एक्झाम पॅटर्न कशें चला म्हळ्यार प्रति एक सब्जेक्टान 30 मार्क्साचे तांणी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन निमगे ताचे त्या सनसना टॉपिका दुखून वरी निमगुचे मस्त साध्यत आसा त्या निमित्ती आम्ही 100% कवरेज एटलिस्ट एक पटी करचे प्लॅन करका आणि रिव्हिजन करताना अनेक इम्पॉर्टंट आम्ही उडगास दवरका कसं म्हळ्यार त्या एक्झामा पुढे 1.5 डेज मेळतना तेन्ना कशी वाजूका त्या वेळी एक प्लॅनिंग करू स्टार्ट करका. त्या सोडून अनेक इम्पॉर्टंट सजेशन म्हळ्यार कन्सिस्टन्सी एक दिवस 15 घंटे वाजूचे कोरनू आणि 4 दिवस वज्जिना अशी असची बदला एव्हरी डे एक 8 to 10 घंटे वज्जूचे प्लॅन असल्यारी मस्त हेल्प जाता म्हणून हांव सांग. ओके आता तुमगेल्या एक सी ए जल्ला त्या एक कुशे विषयू आणि एक साधन समेत आता सी ए जत्तारी मुखारसून तुम्ही आता कसान तुमगेला ॲम्बिशन्स असतं तुमगेला मुखारसून तुमगेला कशी या करता जॉब की प्रॅक्टिस तसल्या एक फोरम येता तदान तुम्ही कसं कोरका म्हणून लेखला. आता आजची डेटा तुम्ही निमगूच जाल्यार हांव जॉब करची म्हणून प्लॅनर आसा आणि मुखार कशें जाता म्हणून पळोवका. आता आमगेला एक 1 वर्ड एक 1 सेंटेन्स तू सांगची म्हणजे एक उतरां सांगची म्हणजे तुम्ही कसा मेसेज दिवका म्हणून इष्ट पावताची. आणि आता कोण सीए कोरका कोण सीए जर्नी आसाची मिगेल एक सजेशन म्हळ्यार इट इज ऑल अबाउट कन्सिस्टन्सी
तुम्ही कितली चंद कोर खंयचेय कोर्स जो कितली तुम्ही डेडिकेशन आनी कन्सिस्टन्सीर वज्जिताची जो तुमगेले एफर्ट्स घालताची ताजेरी पुरा आसचे म्हण हांव सांग. विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्टुडिओ येवन आणि तुमगेला अमूल्य जावन आशिल्लो समय आमकां दिलेल्याक धन्यवाद. प्रथम जावन हांव विश्व कोंकणी केंद्राक मिगेल धन्यवाद सांगू इच्छी पावता. त्या नाही अशी विश्व कोंकणी केंद्रा दुखून एक CA Power 25 म्हण एक प्रोग्राम तांणी कंडक्ट करताच. तांतुवरी म्हाका एक मेंटर जावन आसचे अवकाश दिलेल्याक ताकाय मिगेल मस्त धन्यवाद. आनी मिगेल अम्माक अन्नाक मिगेले प्रिंसिपल ऑफिसात सकट सिनियर्स मिगेल फ्रेंड्स सगळ्यांकय मिगेल एक धन्यवाद. CA साधक म्हळ्यार सरणी कार्यक्रमाच्या वीक्षक वर्गांक हांव धन्यवाद दिवच्याक इच्छी पावता सर. तशीच विश्व कोंकणी केंद्राच्या YouTube चॅनलाक शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करायची. धन्यवाद.